कोणतरी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो मोडून उडयता आणि एकलो शिवाजी महाराजांबद्दल द्वेष निर्माण करपी स्टेटमेंट दिता जाल्यार आनीक कोणतरी मुस्लिम धर्मा आड पोस्ट करता ही कृत्य आमी खपोवन घेवचे नात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा, गोंयची शांती भंग करपे आड योग्य ती कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। आज गांधी जयंती शास्त्रीजींची जयंती हांव गांधीजी आनी शास्त्रीजी हांकां आदरांजली दिता आसतना गोंयांत गेली कितलींशींच वर्सां सर्वधर्म समभावता मेंटेन आसा, पण आमी पळयता की ह्याच दिसांनी खंय तरी ही सर्वधर्म समभावता आमी सातत्यात मोडपाचो प्रयत्न थोडे जाण करता। कोण तरी शिवाजीचो पुतळो मोडटा, कोण तरी त्या चर्चीचो फादर हिंदू धर्माचेर उलयता, कोण तरी मुस्लिमाचेर पोस्ट घालता आणि आमी सगळे जाण डिस्टर्ब जावन पुलीस स्टेशनाचेर वता, पब्लिकान वता। पण अशा पद्दतीन म्हाका दिसता सरकाराचेर विश्वास दवरचो। जेणी शिवाजींचो पुतळ्याक हात लायलो ताका भितर उडयलो, ज्याने खंय तरी हिंदू धर्माच्या देवाचेर स्टेटमेंट केलो ताजेर कंप्लेन फायल केली आणि मुस्लिमांचेर जेंच्यांनी पोस्ट घातलो देवाचेर तेजेरूय बी FIR रजिस्टर्ड केला। त्या खातीर लोकांनी अशा पद्दतीन रस्त्यार येवच्या पेक्षा सरकाराचेर विश्वास दवरपाचो। कोणाच्याच धर्माच्या बाबतीत कसलीच कोणी केल्लो दुजाभाव जो आसा पळय, कोणीच केल्ली टिका ही केन्नाच सरकार सहन करून घेवचें ना। गोंय ही ट्युरिस्टीक स्टेट आसा आणि आमकां सर्वधर्म समभावता हे मेंटेन करपाक जाय। बापूजींचो संदेश म्हणजे आमी म्हणटा अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय हो कन्सेप्ट फुडें व्हरपा खातीर सातत्यान गोंय सरकार वावुरतलें।